8 दिसांनी इलेक्शन डिक्लेअर झाले पालिकेचे जाल्यार तुम्ही तयार आसा? आम्ही सदांच तयार आसा. आय वर्क विथ पीपल ऑन अ 1-to-1 बेसीस. कोण कितेंय सांगू निमाणे आय नो माय वोटर, आय नो पीपल बाय नेम. फक्त 7 वर्सां आतां ह्या वर्सान 7 वर्सां म्हाका पूर्ण जातले. 7 वर्सां भितर म्हाका दिसता आय एम एबल टू रिमेंबर people's problems, I remember their names and I am familiar with the voters. So I get the feedback, which is why I can say that Baba, we will have the right candidates. We will have I think, I hope that the reservations are in favor of the constituency, not हांव कोण हांव आमदार पण निमाणे कितें आसा. There should be a fair dealing of cards म्हणटा जशें reservations पडटा. There should be a good representation across the entire constituency. एक जर आमकां कळपाक आयलें की they will not be any increase in wards. 20 उरतले म्हाका दिसता खंय तरी काम करपा खातीर. 20 is a good number, but म्हापसा municipality will be going from B category to A category कित्याक सर्वे जावना इतली वर्सां. Almost 20 years no survey. खंय तरी आमकां ती फेसिलिटी जी आसा when a corporation goes from B to A, म्हापसा वास्को, पणजे, मडगांव आणि म्हापसा ही व्हडली शहरां सगळी. सो खंय तरी एक कॅटेगरी गेले जाले उपरांत वी वील हॅव बेटर फेसिलिटीज. तशेंच आय एम नॉन स्टॉप फॉलोईंग अप विथ रिगार्ड्स टू मॅन पॉवर. आमकां खबर आसा स्टाफ जो आसा तो खूब पोरणो आसा. आय एम विथ द डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टू एनहान्स टू मेक चेंजीस. कारण स्टाफ जो आसा तो आजुनी 13 वाड्याचो आसा आनी आमकां खंय तरी काम करपा खातीर न्हू पण लोकांक खंय तरी सर्वीस दिवपा खातीर आमी खंय तरी फाटीं पडटा. 20 कावन्सिलर जे केल्या ते सारखे आसात काय जे पयलीं 13 आसले तेच सारखे आसले अशें तुमकां? नो, 20 इज अ गुड नंबर आनी संख्या जशी वाडटा, लोकल पॉप्युलेशन जी वाडटा, आमकां आयज दिसपाक येता की बार्देजान म्हापशाची ग्रोथ जी आसा फाटले 5-6 वर्सांनी खूबच वाडत गेलेले आसा पोस्ट कोविड. वी कॅन सी न्यू डेव्हलपमेंट्स, न्यू हाऊसेस, न्यू रेजिडेन्शियल कॉलनीज. खंय तरी जायतो लोक म्हापशा भितर सेटल जाल्लेले आसा. जायतो लोक जे म्हापशा सोडून गेल्ले ते परत खंय तरी आयलेले आसा. सो वी कॅन सी खंय तरी देर इज अ मुवमेंट बॅक टू म्हापसा. वी हॅव ऑल्सो मोपा एअरपोर्ट विच इज कॉन्ट्रिब्युटिंग टू अ मेजर फॅक्टर इन इन्क्रीजिंग द रियल एस्टेट व्हॅल्यू ऑफ म्हापसा सिटी. So that again is going to have a positive impact on the economic side of Mapsa. So Mapsa, I as an MLA see a growth of 25 to 30 years, wherein we can see a positive growth. But we have to be able to give the right candidates to the people of Mapsa. We have to give the right facilities, and of course we have to give the right services so that Mapsa can handle this type of thing.